विश्वनाथ दळवी तशें प्रमोद आतां पळोवपाक जर गेले जाल्यार फाटल्या इलेक्शनाचो जर रिजल्ट पळयलो आमी जाल्यार रवी नायक, केतन आनी राजेश अशें आशिल्ले. विश्वनाथ दळवी तेतून नाशिल्लो त्या हेतून ते पळयले जाल्यार. सो आतां तो तिकीट मागतालो भाजपाचो एक कार्यकर्तो म्हणून दावेदारी तेजी आशिल्ली. पूण म्हाका दिसना की BJPच्या हायकमांडान किंवा BJPच्या लोकल लिडरांनी ताका सांगल्या उपरांत तो आनी कितें बोवाळ करतलो म्हणून. तो म्हाज्या हेज्या प्रमाण तो रितेशाक मदत करतलो, ताका प्रचार करतलो. सो दोन्ही एस्पिरंट्स तूं म्हणटा की थंड रावतले. हय. आतां ह्या रिजल्टाचेर मागीर विश्वनाथन आतां जर रावलो तेज्या वांगडा तो BJP वांगडा सारको जाल्यार ह्या रिजल्टाचेर मागीर फुडले ताका तिकीट मागूं शकता काय ना ते फुडले ठरतले न्ही. He'll have to wait and watch. Now there is no other option for both Rajesh and him. That I mean, they have come such a long way in their political careers, but the political canvas has taken them to such a stage where they don't have an option now. Yeah. I mean, it's about hard politics and the party's high command decision. So they cannot do anything beyond sticking to their parties now, because there is no way that one person can switch over or switch loyalties. It is not going to help. Yeah. So desperately wait and watch going forward whether they are ready to really they can pull along their voters. Yeah. This is or silence is golden.